देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. डॉन बॉस्को ल्हान आसतना ताचे भावा मदें आनी ताच्या मदें जायते पावट चूक समजणी आसताली आनी रागान रावन एकामेका कडेन उलयनासतना रावताले. तांची आवय मामा मार्गारिता जेवणार सदांच आमच्या बापा म्हणून मागणें करी. ज्या दिसा भाव झगडले आनी रागान जावन उलयनासतना रावल्या तेन्ना जेवणार मागणें करच्या वेळार आमच्या बापा म्हणून जातोच आनी आमचो दिसपटो चुकलेल्यांक बक्षितांक अशें तांकां म्हणूंक दिनासली आनी जेवणाकूय हात लावंक दिनासली, कित्याक तांणी एकामेकाक बोगसूंक नासले. एकामेकाक बोगशिल्या उपरांतूच ती तांकां जेवण वाडटाली. ही जावन आसली एके बरे आवयची देख आपल्या भुरग्यांक. आईचो जबाब म्हणटा, सायबा तुजी काकूत विसरो नाकाय सर्वेस्परा. देवान आमकां रुचल्यांक काकूतसार आनी दोयाळ जावंक एकामेका सोबें. फकत देवान काकूतसार जावचो न्हय, पूण आमी काकूतसार जावंक. दानियल प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपान आजारिया मागणें करता, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमच्या पातकांची शिक्षा दिवं नाका म्हणून. तेचपरी शुभ वर्धमानांत पेद्रू विचारता जेजू कडेन, सायबा म्हज्या भावाक कितले पावटी हांवें बोगसूंचो? आनी जेजू म्हणटा, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. आमी जायते पावटी वर्सांची वर्सां आमचो राग घेवन उलयनासतना रावता. वो ल्हान ल्हान केस्तांवांक लागून एकामेकाक बोगशिनासतना आसां. आयज आमी डॉन बॉस्कोचे आवयचो उगडास करुया आनी दर एक पावट आमच्या बापा म्हणटा तितलेय पावटी आमचेर चुकलेल्यांक पासत आनी आमकां वायट करतल्यांक पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.